खोतीगांव वाठारांत शुक्रारा फांतोडेर अकस्मात आयिल्ले वादळान आकांत हाडलो। बोर्डे, कुसकें आनी येडा वाठारांतल्या शेतकारांक वादळान मोठ्या प्रमाणात फटको बसला। काजू, आंबे, कावते, केळ्यांची पिकावळ काबार जाल्या। लोकांची घरां मोडल्यांत। अकस्मात नेटान वारो मारिल्ल्यान मोठी मोठी झाडां हुमटून पडलीं। विभागीय शेतकी अधिकारी म्हणटा शेतकारांच्या लुकसाणीचो शेतकी आधार निधी खाला विचार जातलो। हे पळयात वादळाक लागून खोतीगांवची कितें परिस्थिती जाल्या ती। बोर्डे, कुसके आनी येडा वाठारांत वादळान शुक्रारा फांतोडेर अकस्मात धपको दिलो। घुम घुम सामको मोठो वारो न्हिदचेले न्ही काय हांगा बारकेले ते घेवन ते म्हागे फुडें आयता म्हळ्यार भंय दिसता येवं। आवाज येतालो वाऱ्याचो। हय माड, कावते, आंबे, पणस अशी कितलीशींच झाडां वादळांत हुमटून पडल्यात। काजूची पिकावळूय मोठ्या प्रमाणात काबार जाल्या। शेतकारांक मोठो फटको बसला। वारो म्हणल्यार आजचो भरपूर येयलो सामको। वारो भरपूर येवन साम काजू घरां बिरां साम खूब लॉस जालें आनी काजू साम मोडोन म्हणटा सारी खाणे बिने मोडोन। असो केन्ना वारो येयल्लो हांगा? वारो केन्नाच येयलो ना। साम वाटोळी भाशेन घुंवपाक लागली आमची। काजूचे कितें लॉस जालें म्हणटा? काजूचे खाणे मोडून गेले, सबंद काजू व्हड व्हड देळे सुद्दां मोडून पडले। अशी पणसापळे हे पडला आसा तशें काजूचेय मोडून गेले। सामकी भरपूर वारो येवन आनी रूख तर घरार पडले आनी आमी सगळीं वयता आसली घरा मनशां आसली। हय आमी न्हिदले आसले न्हू घराक। मागीर भायर सरोन रोवले आमी सगळें पडल्यार। रातभर न्हिदना तुमकां? ना रातभर न्हिदला आमी। शेतकारी आधार निधी खाला शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळटली अशें काणकोणचो विभागीय शेतकी अधिकारी शिवराम गांवकार म्हणटा। तयार जाल्ल्या कारणान शेतकाराचें पीक आसा पळय ताची लुकसाण भरपूर पयली आसा। काजू पिकाची आतां सद्या आसा ते बड्डे गांव आसा। तर बड्ड्या हांगा आमी जवळपास एक 7-8 हेक्टर तरी ही जमीन आसा पळय ती फुल्लच पीक जें आसा पळय तें लुकसाण जाल्लें आसा। तर आतां आमी जे आसा पळय शेतकरी आधार निधीच्या अंडर कन्सिडर करतले। अकस्मात वादळ जालें ताचेर गांवकार सांगता तें अशें। टेम्परेचर आनीक वारो ह्या सिजनाक जाता आनीक एक वावटळ तयार जाता ती मागीर पर्टिक्युलर अशें एक जाग्यार जाता त्या प्रमाणे जाता आनी तेजो मुवमेंट जो आसा पळय त्याच प्रमाणे। वादळांत माड आनी आंब्या सयत काजूची रोपां काबार जाल्यात। शेतकारांच्या फुडाराचो मोठो प्रस्न उपरासला। बोबेश बोरकार, काणकोणच्यान। उसगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्या कत्तलखान्यांत गोरवांची कुयदाद दवरपाची जबाबदारी हायकोर्टान सध्या गोवंश रक्षा समितीचेर दिल्ली। मात फाटले 2 दीस जाले ह्या समितीच्या लोकांचो पत्तोच नाशिल्ल्यान गोरवांचे हाल जाल्यात। शुक्रारा एक बैल मेलो जाल्यार हेर 2 मरपाचे वाटेर आसात। मेल्ल्या बैलाचो विलो लावंक नाशिल्ल्यान कत्तलखान्यांत घाणी पडल्यात। तोंड बीन तांकां खावपाक कांयच ना। हे हाडला ते तेंच्यांनी भुसो कहो हाडला ते कांयच उपयोगाचो ना। तांकां ते लागता खावपाचे ते पोटाक तांकां लागना आनी उदीक ना। तेंचे पोवपाचे कोण आसले ते कोणूच ना हिंगा। तेंच्यांनी 2 जाण आनी डॉक्टर आसलो तो डॉक्टर अपॉयंट केला तो तेंचो ना। आनी गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आमचे आसले तांकां भितर येवपाक आतां तांकां पोवपाक रायट दिवंक ना। आतां तितून एक पाडो मेला, 3 एमर्जन्सी आहा। कितें आतां हेजे फुडें आतां आनी पाडे मरपाचे कंडिशन जातले। आतां सगळे हाडां बिडां तेंचे दिसूंक लागला। उदीक सारकें ना तांकां। कितें आतां आमी पुलीस कंप्लेंट करतले। सद्या शट डावन आहा, सगळे शट डावन आहा। आतां डिमांड कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन की बेगीन चालू करपाचें? कित्याक धंद्याचो प्रश्न आनी आमचे पोट आहा, सगळी फॅमिली तेच बिझनसार आमचे डिपेंड आहा। अनिवासी भारतीय वेव्हार खात्यान वेबसायट सुरू केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान ती लॉन्च केली। ह्या वेबसायटीक जमनीची म्हायती दिवपी धरणाक्ष वेबसायट लिंक करात, ताचो फायदो एनआरआयंक बरो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वेबसायटीचेर एनआरआयंक सरकारी येवजणेची सगळी म्हायती मेळटली। देशा भायर गेल्ल्या गोंयकारांक गोंयची म्हायती दिवपाक तांकां गोंया वांगडा जोडून दवरपा खातीर ही वेबसायट बरी पडटली। And I think if you can provide good services to them, give them link with Dharnaksh also, or at least information, because that Dharnaksh, to my surprise, found 1953 hits from North America. They wanted to check whether their properties are still in their hands or have been encroached. In fact, many of the problems which I pointed out about the regional plan and outsiders coming and constructing actually is because NRI properties are illegally sold
I know at least about a dozen cases, forced signatures, or is compromised or is occupied illegally because of political patronage, mostly in Salsette. That's why many NRIs sold their properties. I think this can help them. NRI cell can work out some mechanism to help them to hold on to their properties. In which case the Goa also we can be assured of no rush of big builders. Today, the rich cultural syncretism of Goa has made them acceptable all over the world. And they are our ambassadors for the unique culture we take carry. And therefore it becomes incumbent upon us to keep this link. And the website is one such link to be in touch with these Goans. वास्को वाड्याचे तळ्यांतलो चिकोल उसपुपाचें काम जुना पयलीं उदका स्रोत खातें करतलें. तळ्यांतलें उदक घोळना म्हूण नुस्तें सद्या मरता. तें तळें निवळ करचें, लोकांनी कोयर वडोवन घाण करचें न्ही म्हूण सरकार तळ्याचे सोबितीकरणाचें काम GIDC वा सुडा वरवीं सुरू करतलें अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रेकारान दिलां. वास्को शारांतले मुखेल तळ्याची सद्या वाट लागल्या. थंयचें नुस्तें मरपाक लागलां म्हूण माविनान प्रस्न काडिल्लो. There are many sewage discharge and dumping of garbage in the nala, due to which nalas and lake are polluted. हे लेकान जी फिश आसली ती पयर सगळी मरण वयर आयिल्ली आनी वास मारतालो. ते सेंट्रल सारखे वास्को आशिल्ले लेक परते परते प्रयत्न करून सुद्धा बुरशे जायत आसता. हांवें एक घेतला बाकीच्या डिपार्टमेंटांक भितर इन्वॉल्व करून ताजें एक कारण अशें आहा म्हाका दिसता तें उदक घोळना, कुसता उदक तें. नुस्तें मरपाचें एक कारण भितर ऑक्सिजन कमी जालो म्हणून नुस्तें मेला तें. वी हॅव चॅक्ड अप दॅट आस्पेक्ट ऑफ इट. ताका उदक घोळचें पडटलें, ताका एरिएशन जावंक जाय, ताज्या खातीर प्रोटेक्शन आसूंक जाय. लोकांनी कचरो भितर उडोवंक जायना जाल्यार लोकांक कचरो उडोवपाक जागो दवरूंक जाय. म्हाका अजुनूय समजना फुलां ती काडून उदकांत कित्याक लोक उडयता ती. फुलां जर तूं अशी सायडीक दवरीत जाल्यार ती आपोआप सुकता. त्यामुळे थंय निर्माल्य उडोवपाक एक व्हडलो कितें तरी कळस दवरया. We will ask other departments comprehensive development करपाक तो डिसील्ड करून दितलो म्हणून ताणें प्रॉमिस दिला जून पर्यंत. I assure him that by September we will keep the plan ready. Let irrigation department desilt it. The rest of the things we will start by October. Ensure that that area is cleaned up properly and proper mechanism is worked out to maintain it. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.